साउथ वेस्टर्न रेल्वे मंडळान मुरगांव बंदराचेर वचपी रेल्वे रूळ वाडोवपाचो प्रयत्न चलयला, मात ताका थळाव्या लोकांचो विरोध आसा. लोकांचो विरोध आसतनाय रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आपलें काम चालूच दवरिल्ल्यान मुरगांव वेळसावच्या लोकांनी रेल्वे रुळाच्या सर्वेक्षणाचें काम आडायलां. रेल्वे अधिकारी आपणाक जाय तशी दादागिरी करपाक शकनात. तांणी लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. लोकांक कळनासतना कसलें सर्वेक्षण करतात असो प्रश्न तिडकिल्ले हे लोक करतात. पंचायत खात्यान सचिवाक दिल्ल्या आदेशाचेरय लोकांनी प्रश्न उबे केल्यात. There is more vibration than before. I mean, the railways are not maintaining what is that, bogies and whatever there. There is more maintenance. That rail track they used to do in olden time, that is not done. That is completely neglected, and that is why the vibration is more. And after this double tackling, there will be more vibration. And our house is ancestral house, 100 years before the railways. These are houses. But I don't think if the second track comes, this house will not stand. एक मिनिस्टर आपण हँडल कोता आनी आपण कोण दिता तुमकां सगळे बायपास कोता हेका तुगेले एक्विजिशन डिपार्टमेंटाक आनी आपण घेता म्हाका दी हांव कोण दिता तुमकां सगळे. असो हुशार मिनिस्टर जायते आहाय बीजेपीन. ते आमी लोक वोग रावपा नाय तेका. आमी चोयतले बाबा हो एक कितें सांगता आनी हे व्हिडिओ केसो रायट आहा हो आमगे इन्क्वायरी आनी आमी मुखार तेका पोतून मेजून दिवपा न्हय. आमी स्टॉप करले बिकॉज ही कॅनॉट ट्रान्सपास इन प्रायवेट प्रॉपर्टी. तूं तुगे रेल्वे कितें आहा तें मेज तो लोकांक गव्हर्मेंट दिता तो ट्रान्सपास जाता दुसरे प्रॉपर्टीन. जर पंचायत तुका कोणाकूय नोटीस धाडटा की आमी उमके दिसा येतले इन्स्पेक्शन करतले उमके टायमाक उमके वेळार ते सगळे धाडटा. हें कांय ना. दीस इज नॉट गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. सो हेका लागून आमचो निशेध आहा ह्या मेमोरंडमाचेर. हो जो व्हिडिओन हो मेमोरंडम केला तो अंडर प्रेशर आनी लूज प्रेशर बी ना. गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाचे ओपोज ना पूण गव्हर्मेंट कितें कोता की एक्सेस लँड एक्वायर करपाचो दिता लोकांचे हे डबल ट्रॅक घालपाक. आनी जेन्ना हांव सरप्रायज जालो म्हाका हो मेमोरंडम मेळ्ळो. मेमोरंडम डेटेड 28/2/2020 फ्रॉम द ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर डायरेक्टिंग द village panchayat secretary to go and measure this whether there are houses. आणि हे तो चोवपाक गेले जाल्यार हो मेमोरंडम जो डिप्युटी डायरेक्टरान व्हिडिओन काडला तो नॉट एज पर द रुल्स एंड रेगुलेशन. कित्याक हिंग म्हणटा तो मेमोरंडम नंबर 1 EST BDO मुर्मुगांव लँड एक्विजिशन LA and South Western Railway New Act 1920. So Land Acquisition Act video केन्ना लागना. डायरेक्टर ऑफ पंचायता लागना. सो लँड एक्विजिशन एक्ट लागता रेव्हेन्यू कोड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आपल्याचो कितेंय तर इन्स्पेक्शन करतलो टू एक्वायर द लँड तो आपल्याचो तालाटी धाडटा आनी तालाटी धाडटा मामलादार येता ओ ते कोणूय येताय. पूण हिंगा हे सरप्रायज दिसता हे वीच ऑन वॉट प्रेशर हो सर्क्युलर व्हिडिओन काडला तो सेक्रेटरी विथीन ए डे. तो म्हणटा विथीन ए डे आपल्या 5 पयलो रिपोर्ट दी. हितू कितें एमर्जन्सी आहा आनी हितू कोण इनवॉल्व आहा टू डायरेक्ट द व्हिडिओ दॅट वी वॉन्ट टू नो फ्रॉम द व्हिडिओ. आनी आमकां सर्क्युलर जाय हो न्यू एक्ट 1920 हो आमी तर सेक्रेटरीको इन्चार्ज जाल्या आज सेक्रेटरी सांगो नको. सेक्रेटरी म्हणटा एज पर डायरेक्शन आय वेंट एंड आय एम डुईंग द वर्क डायरेक्टेड बाय माय बॉस व्हिडिओ. सो आमकां व्हिडिओ कळपा जाय. आनी मागीर तेणी हो मेमोरंडम CC केले विलेज पंचायत सेक्रेटरी कॉपी टू कलेक्टर साऊथ गोवा मारगांव कलेक्ट टू डिप्युटी कलेक्टर SPDO वास्को. Why they have not sent this circular copy to CC to our honorable MLA Alina Saldani. रेल्वे रुळाचें रुंदीकरण करपा खातीर लोकांचो विरोध आसतनाय रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणाचें काम चालूच दवरिल्ल्यान लोकांनी पंचायतीन वचून जाप विचारली. कार्यकारी सरपंच म्हणटा आपणाक कितेंच खबर ना म्हूण आपणे सचिवाक विचारलें. आमगे सरपंच आहा तो लिव्ह इन गेला आनी आयसून म्हाका चार्ज दिलो आसा. सकाळीं पंचायत येयले जाल्यार जायते रेजिडंट हिंगाचे एकठांय जालो आसलेले आनी हांवें म्हणलें कितें जालें काय म्हण ते म्हणून लागले आमगे रेल्वे थिंगा रेल्वे घोर आहाय ती तांकां येवन सेक्रेटरी आमगेलो येयलो आनी थिंग मेजू लागलो म्हणून सॅटर्डे.
सो ते म्हणून लागले हांवें चल जाल्यार हांवें म्हणलें म्हाका कांय खबर ना कित्याक म्हाका कोणें इन्फॉर्मूय करूं ना कितें आमी सर्क्युलर बील काय म्हळ्यार चल जाल्यार तो सेक्रेटरी हें केलो ते सर्क्युलर चल जाल्यार तो सेक्रेटरी डायरेक्ट केलो हांव व्हिडियोन ते असो थिंगा इन्स्पेक्शन करचें सायट व्हेरिफिकेशन कितें करचें म्हणून सो हांवें सेक्रेटरी भायर वतालो इन्स्पेक्शन वचून वयतालो सेक्रेटरी आपूण हाडलो हे लोकांगे प्रॉब्लम कितें काय मू आनी हो सर्क्युलर कितें एश टायम एक्सप्लेन करपाक सो तेका थिंग बसयलो मागीर लोकांनी तेका कांय क्वेश्चन केली तेणें मागीर तेंका आन्सर केलो सो म्हाकाय कांय खबर आसलो हेची म्हाका तो सर्क्युलर आतां मेळ्ळा म्हाका जेन्ना मेमोरंडम वॉट्सॅपाचेर गावलो हांवें वॉट्सॅपाचेर रिसीव केलो 1:30 सुमार 1:30 ऑन फ्रायडे तेन्ना हांवें वाचलें की तें डायरेक्शन आसा की 5 पयलीं रिपोर्ट दी म्हणून सो हांव कितें आफ्टर लंच इमिडिएटली सायटीचेर गेलो सायटीचेर जेन्ना हांव गेलो तेन्ना हांवें मेजलें तेन्ना मार्केट कॉम्प्लेक्स आमचें आहा पळय पंचायत मार्केट कॉम्प्लेक्स ते 15 मिटर भितर येता तशेंच आमी मागीर फुडें गेले ते आनी एक घर आसा एशलीचेर तेवूय 15 मिटरान येता तशेंच मागीर आनी मातशें फुडें वयतकूच भितर मागीर पब्लीक येयले अलॉंग विथ MLA सरपंच पंच ते येयले आनी तेंच्यांनी सांगलें म्हाका वॉट इज द हरी टू डू दीस टास्क व्हेरिफिकेशन अशें म्हणून ऑनरेबल MLA श्रीमती हलिना सालदानान म्हाका विचारलें की वॉट द हरी टू डू दीस टास्क विदाउट इन्फॉर्मिंग द हावजीस मागीर हांव थंयसून रिटर्न येयलो